because of fear and anxiety in the minds of the people of Chimel village due to the dilapidated condition of the service road for the main water supply pipeline running from Wadi Merces to Chimel. What steps will the government take to resolve the same? Because sir, किती आला नु मेरसे वाडी सान चिमेल एक मेन पाईपलाईन येलेली आहे आणि ताका एक सर्वीस रोड आलो तो सारको डिलेपिडेटेड कंडिशनान आहा आणि ते पाईपलायनीक काम करतलो जाल्यार थिंगा गाडी वचोंक पासून मेळना ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हें काम अर्जंटली घेवचें कित्याक ते पळय सिमिटाचे पळय कॉलम आहा ती पाईपलायन सांबाळपाक ताका क्रॅक केलेले आहा ते केन्नाय मोडले जाल्यार उदीक म्हाका दिसता एटलिस्ट एक वीक तरी लोकांक उदीक हाडचें ना म्हाका ह्या मिनिस्टरान म्हाका हेजेर एश्युरन्स दिवन म्हाका सांगचें कित्याक तो मेन सर्वीस रोड तो रिपेर जावंक जाय. श्री संकल्प